वेळी एक्सिडेंटांत भुरगो गेलो. जीपीन ताच्या स्कूटरीक धपको दिलो. 21 वर्सांचो मॅकलेन फर्नांडीस हॉस्पिटलांत पावचे पयलींच गेलो. लोक चाळवल्ल्यान रातीं उसरां वातावरण तापलें. जीपीचो ड्रायव्हर सत्यवान फडटेक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. ड्रायव्हराक अपघात जाल्ले सुवातेर हाडचो म्हणून लोक मागताले. पुलिसांनी खंय मॅकलेनाक हॉस्पिटलांत व्हरपाक वेळ केलो. एम्ब्युलन्स उसरां आयली म्हणून लोक चाळवले. मोठो पुलीस फोर्स घालचो पडलो. आदलो आमदार म्हणटा इतल्या पुलीस फोर्साची गरज नाशिल्ली. बोलेरो जीप आणि डिओ स्कूटरी मजगती बिरेस्तारा सांजे एक्सिडेंट जालो. 21 वर्साच्या मॅकलेन फर्नांडीसाक मरण आयलें. एम्ब्युलन्स खंय खूब उसरां आयली. पुलिसांनी मॅकलेनाक हॉस्पिटलांत व्हरूंक वेळ केलो म्हूण वेळीचे लोक चाळवले. जीपीच्या ड्रायव्हराक लोकां मुखार उबो करचो म्हूण वेळीकारांनी पुलिसां मुखार नेट धरलो. तुम्ही 20-25 कोण येता ना सर कोण येपा रेडी ना त्या म्हणटा तुम पुलीस प्रोटेक्शन घे आणि त्या कार्डा लोकांक दाखय कोण तो फिनिश नो जाल्यार कोर्टा ऑर्डर जाय पडटा एक फावट कोर्टा ऑर्डर कोण ना म्हणटा थिंगा वरांची बॉडी पळय हिंगा अजून सान तेमी कांय केलें ना. तांकां आमी सांगिल्लें कितें त्या ड्रायव्हरा हाडे आनी दाखय हिंगा आम कळोंक जाय म्हणटा कोण तो इतलें ते तरी आसतना पयलीं सांगून आले आपूण हाट म्हणून आले आनी आतां ते सांगता आपूण हाडूंक जायना म्हणून फाल्यां तेगे कोर्ट जातलो. कोर्टा गेले जाल्यार 7 वर्सांनी 8 वर्सांनी आम कोर्टा वताय कोणूय जाव तो पर्यंत ताची चयलोलो अशें म्हणून आम थिंग जबाब कोताय जाल्यार हे ते ड्रायव्हरा हाडपाक बॉडी हातापाक दिवपा नाय. तेमकां वदवर पयलो जीव आसलो म्हण तांकां पुलिसान सांगिल्लें तेमी तुमचे पिंगान व्हराय म्हूण तेम ताका वयला खंय एम्ब्युलन्स आसून फायदो कितें अगर एक एक्सिडेंट जावन तर एम्ब्युलन्स पावना 10 मिनटां भितर जाल्यार एम्ब्युलन्स दवरून फायदो कितें. वातावरण तापत म्हूण सुवातेर मोठो पुलीस फोर्स घालो. आदलो आमदार म्हणटा इतल्या पुलीस फोर्साची गरज नाशिल्ली. So हे सगळे पुलीस बस कोता सिच्युएशन This shows the police machinery has failed to tackle this. इतलो जो फोर्स हाडा तुमी हिंगा धाकटो गांव इतलो फोर्स नाका हे गांवाक हे प्रॉब्लेम सेटल करपाक. पुलिसांनी जीपीचो ड्रायव्हर सत्यवान फडटेक ताब्यात घेतला. लोक ताका एक्सिडेंटाचे सुवातेर हाडचो म्हूण मागताले. ताका पुलीस स्टेशनार येवन पळयात म्हूण पुलिसांनी लोकांक सांगले. बिरेस्तारा राती उसरा पुलिसांनी मॅकलेनाची कूड ताब्यात घेतली. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. गोंयच्या अल्पसंख्यांकांक दिल्ली आश्वासनां गोंय सरकार विसरला असो दिसता. गोंयांत अल्पसंख्यांक आयोग नेमपाचें उतर बीजेपीन विधानसभेचे वेंचणुकेंत दिल्लें. मात अजून मेरेन आयोगाचो पत्तो ना. इतलेंच न्हय बाकीच्या राज्यां भशेन गोंयांत अल्पसंख्यांक समाजाक वेगळी अर्थसंकल्पीत तरतुदी केल्ली ना. अल्पसंख्यांकां खातीर सरकाराच्यो वेगळ्यो येवजण्योय नात. अल्पसंख्यांकां खातीर कायद्यान बंधनकारक आशिल्ल्यो गजाली करपाक गोंय सरकाराक अजून मेरेन तरी जमिल्लें ना. गोंयान अल्पसंख्यांक आयोग नेमपाचें उतर पर्रीकाराच्या फुडारपणा खाला बीजेपीन 2012 विधानसभा वेंचणुके वेळार जाहीरनाम्यान दिल्ले. पूण आयोगाचो अजून पत्तो ना. आतां पळयात देशांतल्या खंयच्या राज्यांनी अल्पसंख्यांक आयोग आसा तो. आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मणिपूर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांनी अल्पसंख्यांक आयोग आसात. प्रुडंटान मायनॉरिटी आयोगाचेर मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक विचारले. ह्या प्रकरणात लक्ष घालता आनी कितें करपाक जाय ते करता इतलेच तो उलयलो. प्रकरण पक्षाच्या फुडाऱ्या कडेन व्हरतलो म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयलो. A promise which was given in the manifesto of Bharatiya Janata Party, and it was also in the budget speech, in the first budget speech, also in 2014 budget. So I think in the next 3 or 4 months, or within the next 6 months, they should come. In our MLA's meeting, I will talk about this with the Honorable Chief Minister. गोंयान अल्पसंख्यांक आयोग नेमपाची प्रक्रिया चल्ल्या म्हूण प्रदेश बीजेपीचो मायनॉरिटीचो अध्यक्ष सय्यद मोहम्मद हनीफ म्हणटा. पूण आयोग केन्ना नेमतले ते ताका खबर ना. दुसरे वटेन बीजेपीचो सचिव शेख जिनाक हो विशय कितें तोच सारको खबर ना. बीजेपीन अल्पसंख्यांक आयोग नेमपाचें उतर खंय केन्नाच दिवंक ना. काँग्रेस तशें मागताली म्हूण तो उलयता. पूण बीजेपीच्या जाहीरनाम्यान मायनॉरिटी आयोग नेमपाचें उतर लेखी आसा. भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार we are not promised any minority commissioner, minority finance development commission. We are not promised. Congress demanding. I am asking Congress. The last 5 years Congress government ruling. Why not done that minority commissioner, minority finance development? कर्नाटक, तेलंगण, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश सारकिल्या राज्यांनी अल्पसंख्यांकाच्या कल्याणा खातीर अर्थसंकल्पान खासा तरतूद दवरल्या.
पळयात खंयच्या राज्यांनी अल्पसंख्यांका खातीर कशे पयशे दवरल्यात ते. कर्नाटकान 1000 कोटींची तरतूद केल्या. तेलंगणात 1105 कोटी, पश्चिम बंगालात 2033 कोटी, आंध्र प्रदेशात 400 कोटी, राजस्थानात 60 लाख, महाराष्ट्रात 400 कोटी, आसामात 650 कोटी आणि बिहारात 750 कोटींची तरतूद दवरल्या. उत्तराखंडान आपल्या राज्यातल्या अल्पसंख्यांकांक वेगवेगळ्यो समाज कल्याण योजनो दिल्यात. बाकीच्या जायत्या राज्यांनी अर्थसंकल्पान समाज कल्याण योजनो केल्यात. वेगवेगळ्या राज्यांतल्यो अल्पसंख्यांका खातीर समाज कल्याण योजनो पळयात. ख्रिश्चन उदरगत योजने खाला चर्ची बांदपाक, दुरुस्ती करपाक उदरगतीक निधी, कम्युनिटी हॉलाचे बांदकाम, अनाथाश्रम आणि वृद्धाश्रम बांदपाक निधी, अल्पसंख्यांका खातीर बाकीच्यो योजण्यो, शादी महल बांदपाक अर्थीक आदार, अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांक खातीर हॉस्टेल, वक्फ मालमत्तेचेर राखणेक निधी, हज हावजाचे बांदकाम, शिक्षणीक स्कॉलरशीप. मायनॉरिटी खातीर बाकीच्या राज्यांतल्यो ह्यो सगळ्यो सुविधा आनी योजण्यो पळयल्यार गोंयान त्या तुळेन कांयच ना. गोंयान बीजेपी सरकाराक 3 वर्सां जालीं, पूण गोंयान मायनॉरिटी आयोग नेमपाच्या दिशेन सरकारान व्हडलेशें कितें केल्लें दिसना. होय बी एक यू टर्न काय कितें? ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. कुजिरा शिक्षण संकुलांत अंदू जुना सावन धेंपे आनी हेडगेवार ही 2 स्कुलां व्हरपाचें निश्चित जालां. बिल्डिंगाचें काम पुराय जावंक ना. संकुलांत रस्ते, लायटी, भुरग्यांच्या सुरक्षे सारकिल्ल्यो गजाली जाग्यार पडूंक ना म्हूण मिडियांत खबरो येताल्यो. धेंपे हायर सेकंडरीचे कांय पालक आवाज काडटाले. ब्रेस्तारा शिक्षण संचालकान थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें. स्कुलांचे मॅनेजमेंट म्हणटा काम जाय तशें चल्लां. शिक्षण संचालक जुनाच्या 18 तारखेर आनीकय एक इन्स्पेक्शन करून निर्णय घेतलो. बामोळे कुजिरा वाठारांतल्या शिक्षण संकुलांत पणजेची 5 स्कुलां वतलीं. पयल्या पावण्यार हेडगेवार आनी धेंपे स्कूल व्हरपाचे आसात, ती बी ह्याच जुनान. दोनूय स्कुलांच्या बिल्डिंगेचे रस्ते लायटीची कामां पुराय जावंक ना म्हूण धेंपेच्या भुरग्यांचे कांय पालक आवाज काडटाले. ते फाटभुंयेर शिक्षण संचालक आनी धेंपे हेडगेवारच्या मॅनेजमेंटान इन्स्पेक्शनान परिस्थितीचो अदमास घेतलो. They are going to make another visit on 18th. And I'm telling you that whatever comes in papers and all those are not the real facts. Those people who say that it is not ready and all that, they should come here and visit the site on 20th. As far as our internal roads are concerned, they will be commissioned by 18th. As far as external road is concerned, JSIDC official told us that by 12th they will be able to complete. हेडगेवाराचो मॅनेजमेंट म्हणटा काम जाय तशें चल्लां, हुस्को करपाची गरज ना. जुनाचे दुसरे सप्तक म्हणल्यार सगळ्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो. हेडगेवार जुनाकूच मळ्यांतल्यान कुजिरा चल्ले. तर थोडें आमचें काम हें JSIDC करता आनी एका सायडीन तांचें काम बरेंचशें कंप्लीट जायत आयलां. दुसऱ्या सायडीन जो नालो आसा ते नाल्याचें काम तांणी केलां, पूण थोडेंशें उरलां आनी तें जातलें अशें तांणी आमकां हें दिलां, हमी दिलें, गॅरंटी दिलें. इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी आमच्या स्कुला पुरतें सांगपाचें नाल्यार आमी 4 जुनाक आमी जवळ जवळ आमचें कंप्लीट जातलें आनी 8 जुनाक आमी सुरू करता. कामाची नेमकी स्थिती पळोवपाक शिक्षण खातें 18-20 जुनाक आनीक एक इन्स्पेक्शन करतले. तेन्नाच्या परिस्थिती प्रमाण निमणो निर्णय जातलो. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. घेवया एक विराम.